आयज तुमचे घर झाले, आयज चतुर्थीच्या दिसाक तुमका घर म्हणजे त्या टायमार मदी पावसाच्या हेतूनसून घर कोलॅप्स झाले, त्याच्या उपरांत खूपशे जाणां तुमच्याकडे आयले. आयज तुमचे घर जाता आणि आयज चतुर्थी तुम्ही दुसरे दीस हांगा सेलिब्रेट करतात. कशें दिसता तुमकां? म्हाका आज खरेंच मनांतून बरें दिसता. माझे मित्र अभिजित नार्वेकर, दिवाकर, संजीव कामोलकर आणि मकबूल हांच्यानी खूप मदत केली म्हाका. सगळ्या पयलीं अभिनंदन ह्या केले आणि अतुल, तुषार त्यांनी खूप मदत केली. पण सगळ्यात सुरुवात म्हणजे आमचे राजन कोराळकर साहेबांनी सुरुवात करून दिली. थंयसून माझ्या घरात खूप सगळ्यांचो हातभार लागलो. खूप जणांनी मदत केली, खूप ह्या केले म्हाका. आणि माझ्या हेतू ते घर जावचे नसलेच. त्यांनी सुरुवात केल्यापासून म्हाका खरेंच ह्या झाले आणि फाटल्यान खूप लोक येले माझ्याकडे. त्यामुळे मी त्यांचे मनापासून आभार मानतोय. आयज आई तुमचे हांगा आसा. आई मदीं तुम्ही खंय तरी घर पडलें म्हणून तुम्ही आई खंय तरी शिफ्ट केल्ल्यात. आयज कशें एकंदर वातावरण कसो आसा तुमच्या घरान? आता सध्या ती सुद्धा बघून खुश झालेली आहे. तिका मातसा बरा दिसलेला हा. म्हणजे त्या आदला घर काय नसली, तिची रवाची सुद्धा नसली, पण ती बघून इतकी हा आली मातशी ती काय बरा दिसला. खूप म्हणजे खूप बरा, मनापासून बरा दिसला तिका. आता बऱ्या ह्याने हाती आता. पहिली गोष्ट म्हणजे आता जशें म्हाका दिसता एक 5 मिनटां पयलींच दिल्लनान तुमकां सांगलें आसतलें कितें ह्या घरासाठी प्रत्येकान मदत केलेली आसा. त्यांनी नांवां घेतल्यात. म्हाका दिसता संजूचे घेतला, अभिचे घेतला, दिवाकराचे घेतला. खरें म्हणजे ते दिवाकर हो म्हत्वाचो इश्यू आसलो. खरें म्हणजे म्हाजे सयत उलयना ते स्कीप जाल्ले. दिवाकर जो पंच आसला, लोकप्रतिनिधी आसा, त्यांनी जे कार्य केलां न्ही हे अतुलनीय आसा. कारण त्यांनी आमकां कशें कनेक्ट करून लोकांमध्ये कशें कनेक्टिविटी केली हे त्याच्या कार्यासाठी खरें म्हणजे आज आम्ही समर्पित जाऊन हे घर झालेलं आसा. खरें म्हणजे त्याच्यात त्याचो असेच अतुल, संदीप केरकर आणि इतर बरेचशा लोकांनी येवन पळजी बी म्हणा अशें खूप जाणांनी येवन गावातल्या बऱ्याचशा बांधवांनी ताका मदत केलेली आसा. सो हे जी वास्तू तयार जाल्या ही एका मनशान किंवा तिच्या एका कोणी जर तो घेऊ म्हणटा आपण बांधून दिला जाल्यार अशें जायना. हे सगळ्यांच्या सहकार्यान जालें आनी त्याच्या स्वताच्या तोंडान आमच्या दिलानान सांगलें आहा. सो हांव तांकां सगळ्यांक जी मदत केले तांकां मनापासून धन्यवाद दिता. तुमचे कार्य आज कोरगांवकारांचे संपूर्ण गोंयान पावतले आणि तुमचे हे कार्य असे कळून येतले की जर आम्ही एक येऊ शकता जाल्यार आम्ही घरां अशी कितली उबी करू शकतात हे तुम्ही आज दाखवून दिले. सगळ्यांक गणपतीची सगळ्यांक शुभेच्छा. आणि हो आयचो दीस जो आहा तो मोठो दीस आहा, उत्सवाचो दीस आहा. ज्या दसऱ्यापासून तो आयज ह्या घर जर दसऱ्याक ज्या दिसा जो पडलेला कोलॅप्स जाल्ला तर आयज पर्यंत उबें जाता, आयज भायल्या दिसा उबें जालां. आनी आयजच्या दिसा सगळ्यांचो हातभार जो लागला हांगासर आयज करून आयजच म्हाका ते मेळ्ळे ते आमचे राजन कोरगांवकर. आनी म्हाका तेंचे मेळान आयज म्हाका बरें दिसलें तेंच्या घरा कडेन विजीट दिलें म्हणून. एकच सांगूंक सोदता हांव, ज्यांनी कोणी जे अशें घरां जी आसा हांगासर ती खंय तरी हातभार लागल्या उपरांत उबें जाता. स्वताचे खर्चान कोण उबें करिना. आनी हे खर्चान उबें जर केल्ले आसात जाल्यार इतली घरां जर लोकांची आसात ती जाल्यार उबी जातली आसली. पण ते एका हातून केन्नाच उबें जायना. ते एकामेकाचो हातभार लागानच उबें जाता. तेजे हांव इतकें म्हणटा, एक हांगासरलो हांव एक पंच आसलो आनी हांगासर पंच आसा तो ह्या घरा खातीर पूर्णपणे टायम दिल्लो आसा. आनी ह्या टायम दीत आसतना त्या जो कोणा काल येयला आनी जेणे बायट दिल्या की आमी पूर्णपणे हे घर उबें केले ते अशें म्हणपाक जायना. आमचो हातभार आहा, प्रत्येक माणसान हांगासर हातभार लायलेलो आसा. ते अतुल असो, राजन असो, आल्लेकर असो, दुसरे आमचे हांगा संदीप केरकर म्हणून जो पयलो आमकां सिलेक्ट जाल्लो पयले तेणी आमकां हें केल्लो राजन कोरगांवकाराक. तेच्या नंतर आमचे फौजी आसतले, तेजी टीम आसतली, ते आमचे गांवचे लोक आसतले, ते खूब लोक आमचे वाड्यातले हांगासरले सगळे म्हाजे फ्रेंड आहात तेंच्यांनी हांगासर मदत केल्लेली आसा. आयज हें घर जावपाक एकाच्या हातीन जावंक ना. ते सगळ्यांच्या मुळे जालेले. आयज संजू कामोलकरां सारक्यान टायल्स दिल्लेले आसा. अशे गोश्टी जेन्ना उबे सगळ्यांनी एकामेकान उबे रावले म्हणून आयज हें घर जावपाक पडलें. म्हणून तेजे आयज सुद्दां आमी जेन्ना अवस्था पळयली जी आईची ती कशी रावा आनी काय रावा ते अशे दुर्दक्ष दिसा आसले. पण आयज म्हाका बरें दिसता ती काल हसत तेणी घरान जेन्ना पावल दवरलें तेन्ना म्हाका बरें दिसलें. म्हणून दुसऱ्यांनी हांगासर येवन खंय तरी बश्टो आपलो श्रेय घेवपाचो न्हू. कारण कशें आहा, आयज काम करपी खूब आसत पण आपूण कोणी केलें न्हू ते सांगपाक जाय. म्हणून सांगता आयज सुद्दां म्हाजी कामां प्रत्येक गांवान कामां जाल्लेली आसात. लायटी पासून, रस्ते पासून, गटारा पासून सगळ्या गोष्टी म्हाज्या जाल्लेल्या आहात, टायल्सा पासून.
जाल्यार आयज भलतोच श्रेय घेता. कारण कितें आहा, हे श्रेय तेणी घेतलें आसा, लोकांक खबर आहा कोणी केल्लेलें आसा तें. हांव इतलें सांग सोदतां. आनी हे जर तूं म्हाका खंयचेय जर आमच्या एक तर वगळटा तर ताका सांग, हो आमी एकच भाव बंद आहात हें ताका सांगता हांव. तांकां खबर नासतली. म्हणून हांव इतकेंच सांगता, जर डेवलपाच्या बाबतींत आनी लोकांच्या मदती खातीर हांव सदांच आसतलो. हांव तुमकां सांग हांगासर सोंपता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.